आमी आमच्या पवित्र पुस्तकांतल्या कांय आवयांचेर नदर मारलेला आनी तांच्या आनी आमच्या आवया संबंदान दिसलोल्या गुणा वयर नियाळटेला. मागता सगळ्या लागीं ओगे कोण सांगपाचें. पयली आमची आवय जावन आसा ईव. मुझ्या कळाची सुरवात जाली आनी हांव मुझ्या कळाची आवय. देवान म्हाका केक, हांवें आनी सेट हें देणें फावो केलें. देवान एवेक थावन मनीसकुळाची सुरवात केली आनी तिका सोर मनीसकुळाची आवय करून दिली. ईव सदांच आपल्या जिवितान उत्सुकतायेन नवें ज्ञान घेवंक तयार रावताली. ह्या आधुनीक काळार आनी तशेंच आदल्या काळार आमी पळयलां की आमच्यो आवयो सदांच नवे नवे गोश्ट करीत आसतात आनी आपल्या फामिलीचो बरे तरेन परामर्श करूंक वावुरतात. दुसरी आमची आवय जावन आसा सारा. हांव सारा, अब्राहमाची पोती. हांव खूब खोशी देवान म्हाका आपले बासावळे प्रमाणे इतले उतर पिरायेचे इजाकाचे देणे फावो केल्ले खातीर. सारा हिच्या जिवितांतल्यान आमकां धीर ह्या गुणाचो अर्थ कळून येता. सदांच ती देवाचेर पातयेवन रावली आनी शेगी देवान तिच्या आनी तिच्या घरकारां सगळें करार केलो आनी तांकां एक पुताचें देणें फावो करून तो शांती पावयलो. तिचेच भाशेन आमी आमच्या आवयांचेर नदर मारल्यार आमच्यो आवयो सदांच धीर घेवन आमचे सरी वागतात आनी देवाचेर बावर दवरतात तें आमकां दिश्टी पडटा. तिसरी आमची आवय जावन आसा लिया. हांव जाकोबाची पोती. म्हज्या काजारी जिवितान म्हज्या देवाक हांवें तुजेर धीर बाबार दवरलो आनी म्हज्या पोतीक हांव सदांच विश्वासी रावली आनी हेंच फळ कशें तुवें म्हाका स भुरग्याचें देणें फावो केलें. लियाच्या जिवितांत आमकां विस्वाशीपणाचो गुण दिसून येता. जावं तिच्या काजारी जिवितांत तिणें जायतें सोंसचें पडलें तरी आसतना तिणें केन्नाच आपल्या पोतीचो सांगात सोडूंक ना. आमच्या आवयांच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार आमच्यो आवयो सदांच आपल्या घराब्या सोरी विस्वाशी आसतात आनी ती सदांच देवाचेर बात येवन आपलें जिवीत तांबतात तें आमचे नदरेक येता. चवथी आमची आवय जावन आसा युनिस. आपल्या पुताक जेजूचेर धीर बाबार दवरूंक शिकयता. जेजू जावन आसा आमचो मेसाया, ताका लागून आमची सोडवण जाल्या. जेजू वाद सोद आनी जिवीत आमी ताचेर बाबार दवरूंक जाय. जेजून सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें, तर आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. युनिस आपल्या जिवितांत तिमोथीक सदांच जेजूच्या तत्वां प्रमाणे वाडोवंक वावुरली. तिचेच भाशेन आमच्योय आवयो सदांच आमकां भावार्थान बऱ्या तत्वांनी आनी रीत रोवेशीर वाडोवंक वावुरता.
पांचशी आमची आवय जावन आसा हाना. सायबा, म्हाका एक भुरगो फावो कर. हांव तुका भास दिता. एक चेडो फावो केल्यार हांव ताका तुजे सेवेक भेटयतली. हानाच्या जिवितांत आमी बारीकसाणेन नदर मारल्यार तिचें जिवीत त्यागी जिवीत म्हूण आमकां कळून येता. तिणें मागलोल्या परी देव तिका सामुएलाचे देणे फावो करता आनी तिणें भासायल्ल्या परी उपकारी मोनान ताका देवाचे सेवेक पेटयता. दर दिसा आमी आमच्या आवयाचेर नदर मारल्यार तिचे त्याग आमकां सोंपेपणान दिसून येना. पूण आमचे आवयचें जिवीत सगळेंच त्यागाचें आनी तरी ती सदांच उपकारी मोनान देवाक दिनवासता. सोयी आमची आवय जावन आसा रूथ. तूं वेशी थंय हांव वेतेली. तूं रावशी थंय हांव रावतली. तुजी पोरसा जातली म्हजी पोरसा. तुजो देव जातलो म्हजो देव. रूथ ओबेदाची आवय जाचे सून दाविदाचें घराणें सुरू जालें. रुथाचें जिवीत आमकां